नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणे सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स ब्रॉट टू यू बाय पंचामृता। कला अकादमीक फक्त पीडब्ल्यूडी जबाबदार। कांय लोक म्हाका करताले टार्गेट, तातूंत बीजेपीतलेय मनीस आसात। फक्त मुख्यमंत्र्याचो म्हाका तेको, आदलो मंत्री गोविंद उलयलो। म्हादयचें प्रकरण सुप्रीम कोर्टाच्या बोर्डार हाडून जाय। एरियल सर्वे जाय। केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्याची भेट जाय। म्हादय बचाव मुख्यमंत्र्या मेरेन मुख्यमंत्री बरयतलो कर्नाटका। मुंगल शूटआउट गँग वॉर न्ही, ती फक्त 2 पंगडां मदीं झगडी। गोंय क्रिमिनलाक सेफ हेवन न्ही, आमचे इंटेलिजन्स सक्षम। डीजीपी हेड ऑन। आयआयटी जमीन संपादन मोठे स्कॅम। आडेकडेचे जमनीर लँड माफियाचो दळो। आरजीपीचो आरोप। थळावो आमदार मंत्री उलोवंक तयार ना। प्रधानमंत्री मोदीच्या वाडदिसाच्या निमतान बीजेपीची सेवा पखवाडा कार्यावळ। विकसित भारत 2047 ध्येय मुखार धरून कार्यावळी पंचायतींनी खंय नमो पार। जीटीडीसीक ऑपरेट करूंक दिल्ली वेबसायट 2 ऑक्टोबरा आदी परत दिवची, नाजाल्यार दूधसागर टूर ऑपरेशन्स ऑफलायन। जीटीडीसी नाकाच, ऑपरेटरांची शिटकावणी। कला अकादमीचे रिनोव्हेशनाक कंत्राटदार नॉमिनेट करूंक पीडब्ल्यूडी जबाबदार। आपणे कॅबिनेटांत नॉमिनेशन वा टेंडराचो पर्याय दिल्लो। कांय लोक म्हाका टार्गेट करताले, तातूंत बीजेपी वाले आसात। फक्त मुख्यमंत्री म्हजे फाटल्यान आशिल्लो, आदलो मंत्री गोविंद उलयला। टास्क फोर्स म्हणटा पीडब्ल्यूडी म्हायती दिवंक सोदिनाशिल्ले, कोर्टा मुखार सगळें एक्सपोज। कला अकादमीच्या नॉमिनेशन प्रक्रिये वेल्यान तेन्नाचो मंत्री गोविंद गावडेचेर बरेच आरोप प्रत्यारोप जाले। मात नॉमिनेशन प्रक्रियेत फक्त पीडब्ल्यूडी जबाबदार। कांय लोक म्हाका टार्गेट करताले, तातूंत भाजपाचे कांय लोक आशिल्ले। फकत मुख्यमंत्री म्हजे वाटेन आशिल्लो, आदलो कला आनी संस्कृती मंत्री आनी आतांचो आमदार गोविंद गावडे उलयलो। हायकोर्टाच्या निकाला वयल्यान किंवा जजमेंटा वयल्यान अशें दिसता की गोविंद गावडे फक्त एकंदरीत 4.5 वर्सांक टार्गेट केल्लो आसा की जे लोक टिका करताले आज ते रंग बदलता। तांकां कला अकादमी कडेन मोग कांयच ना। तांकां गोविंद गावडेचेर फोग काडपाक आशिल्लो कोणाचे तरी सांगण्या वयल्यान। तितून आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे थिंक टँक वाले सुद्दां तितून आहा। फक्त गोंयचो मुख्यमंत्री एकूच गोविंद गावडे बरोबर उबो आशिल्लो। हांव प्रत्येक फावटी सांगता आनी हेंवूय तुमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान स्टेटमेंटूय केल्लें आहा। आज तरी हायकोर्टाच्या जजमेंटाच्या वयल्यान आज एक गोष्ट जाता की इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीडब्ल्यूडी ऑफिशियल्स कोणाक टेंडर प्रोसेसान दिवप का नॉमिनेशन बेसिसाचेर दिवप हें सगळेंच त्यांची जबाबदारी आशिल्ली। मजगती टास्क फोर्स समितीचो आमोणकार म्हणटा पीडब्ल्यूडी म्हायती दिवंक सोदिनाशिल्ले, आतां कोर्टात सत्य मुखार येतलें। आम्ही पीडब्ल्यूडी कडल्यान कांय हे डॉक्युमेंट्स मागलेले आसा टास्क फोर्साचे मेंबर, म्हणून आमकां अशें सांगलें गेलें की त्यो फायल्यो विजिलन्सा कडेन आसा, त्यामुळे आमी डिटेल्स दिवंक शकना म्हणून। पण आतां एक गजाल ह्या कोर्टाच्या हेतूंतल्यान बरें जाल्लें आसा की आतां तांकां ते खंय कोर्टान सादर करचीच पडटल्यो। म्हणजे तुमी कितलोय धापून थेयलो, कोंबडो जरी धापून थेयलो जाल्यार उजवाडपाचें रावना आनी सत्य केन्ना ना केन्ना उजवाडाक येताच। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी। म्हादयची केस निर्णायक सुनावणेक सुप्रीम कोर्टाच्या बोर्डार हाडूंक यत्न जावंक जाय। कळसा बांडोरा प्रकल्पाचो एरियल सर्वे करचो। अभियानाक केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्याची भेट जाय। मागण्यो घेवन म्हादय बचाव अभियान मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे। मुख्यमंत्री म्हणटा ह्या गजालींचेर विचार चल्ला।
WRD मंत्री म्हणटा एरियल सर्वे विशीं खंय कर्नाटकाक बरयतले. म्हादय बचाव अभियानाचे वांगडी आयज मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळे. म्हादय विशीं सुप्रीम कोर्टात आशिल्ले प्रकरण लिस्टेड जावपा खातीर यत्न करचे, कळसा बंडारा प्रकल्पाचो एरियल सर्वे करचो, अभियानाची केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्या कडेन भेट घडोवन दिवची म्हूण मागणी. आमची जी म्हादयची केस जी आसा ती सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणेक येवपाक जाय, तर तेच्या खातीर सरकारान आपूण विशेष प्रयत्न करपाक जाय. त्या शिवाय कशें आसा की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो आसा तो जर दिल्लीचो आसलो जाल्यार तो व्यवस्थीत रित्या तो विशय हाताळूंक शकता आनी सुप्रीम कोर्टा कडेन जेन्ना गरज आसा तेन्ना तो गोंयचो प्रतिनिधित्व करपाक शकता. ती मागणी केली. मागीर एरियल सर्वे त्या पुराय वाठाराची जावची म्हणून आमी मागणी केली. सध्या एक्झिस्टींग सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर आसा तर तांकां सरकारान म्हणजे ते आतां रिटायर जाल्ले तर तांकां सरकारान कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेतलेले आसा. तो कॉन्ट्रॅक्टाचेर आतां पळय ज्या मनशाक अनुभव आसा म्हादयचो अशा मनशाक अपॉयंट करचो आनी ताका अशें डेजिग्नेशन दिवचें किंवा ताका अशें प्रमोशन दिवचें की जो विल रिप्रेझेंट द केस when the matter comes with the tribunal or when he has to discuss the matter with the government of Karnataka. सगळे आमचे पॉइंट्स मांडल्या मॅडमीन आणि एनवायरमेंट मिनिस्टर सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन परमिशन घेवन सांगल्या एरियल सर्वे ही वॉन्ट टू विजीट प्लस कर्नाटका CMचो जो रिपीटेड स्टेटमेंट्स अँड मिटींग विथ द PM दॅट भांडुराय तो कंप्लीट करतलो प्रोजेक्ट तेही CMच्या नोटिसीक हाडून. मजगती मुख्यमंत्री म्हणटा सगळ्यो मागण्यो विचारात घेतल्या. आम्ही त्यांच्या इन कन्सल्टेशनान आसा वॉट एवर द थिंग्स आमी रिगार्डींग AG आनी बाकीचे एडवोकेट हांच्या कडेन डिस्कस करतना बट वी आर व्हेरी हांव पयलीं पासून जें सांगता वी आर व्हेरी मच सिरियस. तेंच्यांनी सांगलेल्यो गजाली आमच्या तकलेन आसा आनी आमी त्यो ऑलरेडी कन्सिडर्ड पयलीं केल्ल्या. तेंच्यांनी एनवायरमेंट मिनिस्टराडे अपॉयंटमेंट मागल्या म्हाज्या. सर तेंची मागणी आशिल्ली तो तेंच्यांनी जो प्रोटेक्शन आपल्याक ठेवचो ते म्हादय ट्रायब्युनलांनी पयलीं परमिशन दिवपाक जाय मागीर प्रोटेक्शनाचो विशय. WRD मंत्री सुभाष म्हणटा एरियल सर्वे विशीं मुख्यमंत्री कर्नाटक सरकाराक खंय पत्र बरयतलो. ते पळय CM कर्नाटका गव्हर्मेंटा कडेन एखादी उलयतलो किंवा लेटर धाडटलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुंगूल शूटआउट गँग वॉर वा टेरिटरी वादांतल्यान जाल्ली झगडी न्ही, ती फक्त 2 पंगडांची झगडी. भायल्या राज्याचे गुन्यांवकार थंयच्या पुलिसांक भिवन गोंयांत येतात, मात गोंय क्रिमिनलांक सेफ हेवन न्ही. आमचे इंटेलिजन्स सक्षम आसा. 700 मायज ड्रग्स ट्रॅफिकरांक धरल्यात. 12 लँड केसी चार्जशीट DGP हेड ऑन. जिस तरीके से अभी जो इंसिडेंट हुआ था फतोरदा के अंदर में, तो उसमें ये कहना कि ये गैंग वार है, मैं इससे बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ. और क्योंकि इसके अंदर में अगर आप देखें गोवा के अंदर में कोई ऐसी रिपोर्टिंग अभी तक नहीं है किसी भी ऐसे इंसिडेंट की जिसके अंदर में क्राइम सिंडिकेट्स का इन्वॉल्वमेंट जो एक टिपिकल होता है, सुपारी लेना, एक्सटॉर्शन करना, लोगों को डराना धमकाना और इस सब तरह की चीज़ें जो है जिसको कहते हैं जिसका खौफ हो, ऐसा कोई नाम ले और लोग डर जाए, ऐसे कोई गैंग्स गोवा के अंदर में बिल्कुल नहीं है. और न उस तरह की कोई ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट एक्टिविटी है. ये जो झगड़ा भी हुआ था उसके अंदर में कोई टेरिटरी को लेके या किसी इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैप्चर करने के लिहाज से ये झगड़ा नहीं था. के अंदर में ये कहना कि गोवा में ही आके रह रहे हैं, ये इस तरीके से उसको हम नहीं कह सकते हैं. पर यस, जब भी गोवा में आते हैं तो हमारा इंटेलिजेंस कल्टिवेट करना, उनको वॉच के अंदर रखना. अभी इसके अंदर में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ मिलके हम लोग कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाह रहे हैं जिससे रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सके. बिकॉज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में प्राइवेसी इश्यूज भी होते हैं, तो उन प्राइवेसी इश्यूज को केयर करते हुए क्या हम कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं, उस पर ऑलरेडी विचार चल रहा है. ड्रग्स के ऊपर गोवा पुलिस कई तरीके से काम कर रही है, जिसमें एक तो मैं आपको ये बताऊं कि ड्रग्स के लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी है. साल दर साल के अगर हम देखें पिछले 5 सालों में गोवा पुलिस ने 775 लोगों को ड्रग्स केसेज में अरेस्ट किया है. इस साल हमने कुछ बड़े कैचेज भी किए हैं. और जो ड्रग सप्लाई को लेकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हमारी जो DIG हैं वो उन्होंने बिट्स प्लानिंग में अभी वो किया है, और साथ में बाकी जगहों पर भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि जो एक्सेस ऑफ ड्रग्स है
उसको रोकने के लिए कैसे सिक्योरिटी वहाँ टाइटन की जाए। तो इस तरह से डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड दोनों तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। वन मेजर इशू सर इज अबाउट द लैंडस्केप। पर हम लोगों ने अभी तक 12 केसेज चार्जशीट किए हैं इसके अंदर में, और मल्टीपल अरेस्ट्स इसके अंदर में हुए हैं। और जो ईडी का एक्शन है, तो ईडी को जब हम एफआईआर रजिस्टर करते हैं जहां मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना है, तो ईडी के साथ हम लोग शेयर करते हैं। पर इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक जो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन है वो काफ़ी ट्रैक पे है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि हम टेनेंट वेरिफिकेशन का एक नया ऐप भी बहुत शीघ्र लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी वजह से एक यूनिक आईडी हम टेनेंट को दे देंगे, सो दैट गोवा में बार बार उसको वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो जब भी अपना रेजिडेंस चेंज करेगा तो उस यूनिक आईडी की मदद से ही उसकी वेरिफिकेशन की जा सकेगी, और ये ऑटोमेटेड भी हो जाएगा और थोड़ा सा फास्ट भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे डेटाबेस में भी हम इस ऐप को एक्सेस देंगे, क्रिमिनल डेटाबेस में। तो ये और भी मजबूत हमारा जो वेरिफिकेशन सिस्टम है वो होने वाला है। बहुत जल्दी इसकी हम लॉन्चिंग करने वाले हैं। आयआयटीक जमीन संपादन हे व्हडलें स्कॅम, लँड माफियाची आडेकडेच्या जमनीचेर नजर, सरकार तांची भर घालता। आरजेपी मनोजाचो सणसणीत आरोप, कोडार थळाव्यांची आज परत बसक जाली। आयआयटीचो गोंयकारांक खंय कसलोच फायदो ना, वातावरण मात वाट लायतले। थळावो आमदार मंत्री शिरोडकार इशूचेर उलोवंक तयार ना। आयआयटीक जमीन संपादीत करप म्हळ्यार व्हडलें स्कॅम, लँड माफियांक जमीन दिवंक भाजप सरकाराचो तेको, आरजेपीच्या मनोज परबाचो आरोप। फूल गॅरंटी आसा की हें जें चल्लां हें फक्त जमनींचे रेटी वाडोवपाक, कित्याक आयज ह्या बीजेपी सरकारान आनी हे चडशे जे पॉलिटिशियन जावपाक सोदतात, आनी थोडे पॉलिटिशियन आसात, थोडे इंडिपेंडंट आसतले, दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीन आसतले, बीजेपीन आसतले, आनी थोडे आपणाक सोशल वर्कर म्हणटात, आयज ते मॅक्झिमम लँड डिलिंगेन आसात आनी ते लँड डिलिंग करता, आनी तेचो फायदो तांकां करून दिवपाक लागून, ह्या जाग्यांचो लँड डिलिंगेचो फायदो तांकां करून दिवपाक लागून, तांकां प्रॉफीट करून दिवपाक लागून हो सरकार आयआयटी एका प्लेसीर व्हरात आसा। रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो तेको लोकांक 100% आसतलो। आमी आमचें गोंय आनी आमचे गांव काबार जावपाक दिवचे ना। हे आयआयटीचे जे लँड स्कॅम आसा हे कशेंच आमी ह्या सरकाराक सक्सेसफूल करपाक दिवपाचे ना। आमी लोकांक इतलीच प्रॉमीस करता की जो मेरेन तुमी हो प्रोजेक्ट ओपोज करतले तेन्ना मेरेन रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमच्या वांगडा रावतले विथ फॅक्ट्स एंड फिगर्स। आयआयटी जाल्यार गोंयकारांक कांयच फायदो जावचो ना, आशिल्ले सैम वगडायतले, थळावे उलयले। आमकां सुद्दां मनांतल्यान दुख्ख दिसता की ह्या जाग्यार अशी जर कॉलेज येयली आमच्या सारकेल्या लोकांक कांयच ना। आयज आमकां जवळ जवळ तुमकां सांगलेले पयर सुद्दां हांवें हीच गजाल उलयल्या, 40-50 वर्सां क्रॉस जाल्ली आसा। आमचे भुरगे सुद्दां सादारण 25-30 वर्सांचे जाल्ले आसा। आमच्या भुरग्याचे फुडले जनरेशन आसा ते काबार जातले, आनी सरकाराक हे काबार जाल्लेच जावंक जाय। आमी एक बायोडायवर्सिटी एक सर्वे कंडक्ट करचो हे 63/2 चेर, आनी तुमची म्हाका हेल्प जाय की हे जाग्यार कसल्यो स्पिशीज आसा, जावं रेर एनिमल्स कसली, जावं मेडिसिनल प्लांट्स म्हणून झाडां वेगळी तरेची जी रेर स्पिशीज आसा, ही आमी एक रिपोर्ट करून आमी बायोडायवर्सिटीक सबमीट करूया, जेणे करून हेजेर आनी वजन पडटलें म्हणून तशें म्हणटा की आमी जॉब दितले, सरावंडींग बिझनेस दितले, कांयच यूज ना। जमनीक कचऱ्या कोता विकपाच्यो, एक फावटी तेमी सील केले, तुमकां भितर सरपाचो एंट्री ना कोणाक। ते 5 लाख जमीन आतां भितर तुका वयता न्हू, गेटी सोडनात, ते म्हणटा एंट्री ना, तुमी कितें वॅलिड आसा काय म्हणटा। हो सिच्युएशन। सो सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की तो हे ते विसरून गांव कसो वाचोवपाचो तेजे सगळ्यांनी एक स्टेप घेवपाचें, नाजाल्यार एक फावटी दिली जमीन ती गेली। मजगती थळावो आमदार मंत्री सुभाष विशयाचेर उलोवंक तयार ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या वाडदिसाचे निमतान बीजेपीचो सेवा पखवाडा 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर अशी 16 दिसांची कार्यावळ। विकसित भारत 2047चे ध्येय मुखार दवरून कार्यावळी पंचायतीच्या पावड्यार खंय नमो पार्क उबारतले, नितळसाण मोहीम, रोपां लावप, वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा सत्रां जातली। सेवा पखवाडा आसतलो त्या 15 दिसाच्या हातून तो कार्यक्रम 17 सप्टेंबराक सुरू जातलो आनी 2 ऑक्टोबरा दिसा ह्या सेवा पखवाड्याची सांगता जातली, कार्यक्रम सोंपतलो। ह्या हातूंतल्यान आमी स्वच्छता अभियान घेतात। दुसरो एक पेड माँ के नाम हे प्लांटेशन ड्रायव्ह घेता, कारण ह्या हातून भितर 75 नमो पार्क्स निर्माण करपाचे आमी ठरयल्ले आसा, म्हणजे देशभर
आणि त्या हातून भितर नमो पार्क म्हणजे ती गार्डन्स नवी गार्डन्स ही अशी न्ही की पयलीं खंयची तरी गार्डन आसा आनी त्या गार्डनाक काडले आनी नवी पाटी बदलली आनी नमो पार्क हें नांव दिलें अशें नासतना प्रत्येक बुथाचेर कार्यरत रावन आमकां ग्रीन इंडिया ही करपाक जाय ताजो फाटलो हो उद्देश आसा 15 जाग्यांनी नॉर्थाक जाल्यार 9 जाग्यांनी सावथाक हें हेल्थ कॅम्प जातलें तांचे पुस्तकांचें आसा तें विमोचनूय जातलें आनी ते अनेक लायब्ररीनी पंचायत भवनांनी स्कुलांनी कॉलेजींनी दिवप आनी तातूंत कितें साध्य जातलें काय म्हटलें जाल्यार सुद्दां यूथ आनी जनरल पब्लिकांक भितर आमी एक प्रकारचो अवेरनेस करतात कारण एक इन्स्पिरेशनल पर्सनॅलिटी जर आमचे कडेन जर कोण जर आसा व्यक्तिमत्व अशें जर भारतांत जर कोण आसा ते आमचे प्रायम मिनिस्टर आसा आनी तांचें कॉन्ट्रिब्युशन जें आसा डेव्हलपमेंटाक ते तातूंतल्यान तांकां वळख जातली. पोन्नी झाडां साल्वार करूनच कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीक परवाने दिवपाचे अधिकाऱ्यांक निर्देश राना मंत्री विश्वजीत उलयला. ग्रासलँड खंय वाडूंक जाय राना जमनीचे गुणवत्तेचो अभ्यास करून रिपोर्टाच्या आदारान खंय रोपांची लागवड जातली. फॉरेस्ट सॉयल हेल्थ कार्डाच्या उक्तावणाक विश्वजीत उलयलो. फॉरेस्ट सॉयल हेल्थ कार्डाचें वाळपय उक्तावण पोन्न्या झाडांक साल्वार करूनच कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीजांक परवाने दिवचे म्हण अधिकाऱ्यांक खंय निर्देश दिल्यात राना मंत्री विश्वजीत उलयलो. ये मैं आज दोनों हमारे डीसीए बैठे इधर ये एनओसी देने के बजाय बाकी सब कुछ करिए. नहीं मैं बोलता हूँ क्योंकि हमेशा लोगों को लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है हम सिर्फ एनओसी देते रहते हैं हर चीज. कोई बोलता है कि 25 पेड़ काटो ये 25 पेड़ भी काटना बंद कर दीजिए. ये मैंने पीसीएस साहब को ऑलरेडी बोला है कि ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती है चलेगी लेकिन उनको फॉरेस्ट और ये ट्रीज जो पुराने पेड़ जो है उनको प्रोटेक्ट करके ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलना चाहिए. डिपार्टमेंट में ये पेड़ लगाने में समय लगता है. अब अच्छे समय जब लगता है तो उसको भी संभालना ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कर्तव्य होता है. इट इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हेल्थ ऑफ द सॉइल इन द फॉरेस्ट. इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट डेटा ड्रिवन मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट इज सो इम्पोर्टेंट. देन ओनली विल बी एबल टू गेट अ पर्टिकुलर आउटकम. नहीं तो हम क्या करते हैं कि जाके पेड़ लगाते हैं. ये पेड़ लगाते हैं और हमको लगता है कि वो पेड़ अच्छा तरह से ऊपर आ जाएगा. हम भी ऐसे करते हैं कुछ पेड़ अच्छा लगा तो लेके लगा देते हैं. फॉरेस्ट ऑफिसर्स आर सेंट इन बैचेस right up to the forest range forest officers to go and see actually the planning management of forests in different areas in wildlife parks, forest management per se, what is happening because in Goa our activities are very limited. To see even in the state of Goa to ensure that the research division of the forest department is given premium and top importance because only then we will be able to make headway. Please do something to create grasslands also. Grasslands are very important if you want to actually have sustainable wildlife and wildlife parks and national parks have to be actually worth what we are saying that achieve sustainability in terms of prey density increasing. How do we do it? Bureau report Prudent. घेऊ एक बारीक ब्रेक पळयत रावात. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. वनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली. म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड.
2 ऑक्टोबरा आदी आमची वेबसायट परत दियात, नाजाल्यार ऑफलायन मोडार गाडयो चलयतले. दूधसागर टूर ऑपरेटरांची शिटकावणी. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन चवथी मेरेन प्रस्नाची तड लायता म्हूण खंय आदलो आमदार खासदार विनयान उतर दिल्लें. आतां 2 ऑक्टोबराची डेडलायन. GTDC बरोबर केल्लो अग्रिमेंटय खंय रद्द करचो. 2 ऑक्टोबरा पयलीं आमकां आमची वेबसायट दियात, नाजाल्यार ऑनलायन मोडाचेर गाडयो चलयतले. दूधसागर टूर ऑपरेटर असोसिएशनाची मागणी. 2 तारखेच्या पयलीं आमची वेबसायत आमकां सांगलेले त्या प्रमाणे आमगेली हाडून दिवची आनी तो धंदो आमकां बरे भशेन चालू करपाक लागून सगळ्यांनी सहकार्य करचें इतलें हांव हात जोडून दुसरा हाच्या कडेन नमन करता. विनयबाईन सांगलेले ते लास्ट मिटिंगेत सांगलेले त्या प्रमाणे आता विनयबाईन सांगलेल्या चवथीच्या पयलीं दिता म्हणून, कित्याक आमकांय तुमी परत वारंवार विचारता खंय पावल्या. आतांच आमच्या भावान सुद्दां खूब जाणांनी भावान सांगलें की विनयबाई आतांच फोन कर म्हणून. कळ्ळें तुका? देवाक नमन. आणि त्या दीस हांगसर जमलेले ते दीस विनयबाईन सांगलेलें की आसली आनी आमकां त्या टायमार मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्स केल्लें की तुमगे सगळे पेपर वर्क करा आनी आपूण तुमगे ते करून दिता म्हणून. त्या प्रमाणे हे सगळे सिजन गेलो. सिजन जातकीर परत निलेश वारंवार कमिटी फॉलोअप करताली. पयर हें जातकीर परत मुख्यमंत्र्याक जेन्ना विनयबाई आनी विलास मेळ्ळो तेतूंत मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगलें की आपल्याक मातसो थोडो टायम दी, आपूण ते तुमकां आपयता आनी करता. आतां सुद्दां हांव काल विनयबाईक मेळ्ळो रिगार्डींग सेम विशयाचेर. तो म्हणपालो ह्या आठवड्याक आपूण परत मुख्यमंत्र्याक मेळटा आनी तुमकां चौगांयकूय घेवन वयता आनी कितें ते तेजेर आमी सोक्षमोक्ष लावया अशें म्हाका तेणी कालूय सांगलें. आनी आयज हांवें परत येता आसतना आतांय फोन केलो ताका. म्हाकाय सेम सांगलें तेणी की ह्या आठवड्याक आमी कशे भशेन मुख्यमंत्र्या कडेन अपॉयंटमेंट घेवन हो विशय धसाक लावया म्हणून. राजकारण करपाक आमकां खुबशे जागे पंचायतीन आसा, हांगा थंय रावन करया. पूण हांगा आमी आमच्या धंद्याचे आमच्या पोटा पाणयाचे प्रत्येक 431/4 करा. कमीत कमी सगळे लग्न जाल्लेच आसा जाल्यार कितले लोक जाले. प्रत्येक ड्रायव्हर आसा, ड्रायव्हराची फॅमिली आसा. आमी आतां हांव आनी निलेश आमी कितले फावटी उलयता की ते रागार जायना आमचे. ते आमकां आपले पोट जेन्ना पोटाक हें लागता पळय, चिमटो बसता पळय, तेन्ना कोणाक उतरां येता. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बेळगांव सावन गोंयांत हाडिल्ल्या भलायकेक घातक चिकनाच्यो 2 गाडयो धरल्यो. 1,30,000चे 1300 किल चिकन जप्त करून विलो लायला. FDAची टीम चेकपोस्टार नजर दवरून आशिल्ली. गाडयोय जप्त केल्यात. FDAन चेक नाक्यार 25 गाडयो खंय तपासल्यो. FDA जे हा डिपार्टमेंट त्यांनी एक सर्वेलन्स ड्रायव्ह कंडक्ट केल्लो मोला चेकपोस्टाचेर आनी तांकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्ली की खंय तरी रॉ मीट चिकन जे सप्लाय जावपाचें आहा म्हणून त्या प्रमाणे तेंच्यांनी राती कडेन 9:30 सुमार रेड कंडक्ट केली आनी जवळ जवळ 25 गाडयो इन्स्पेक्शन केल्यो. आनी तितूर तांकां 2 गाडयो ज्यो आसा त्यो तांकां रॉ चिकन मेळ्ळें आनी तेंच्यांनी 2 गाडयो ज्यो आसा त्यो डिटेन केल्यो आनी तितूर तांकां अरावंड 610 किलो चिकन मेळ्ळें आनी तें बीन सारकें म्हणल्यार प्रिजर्व करून हाडपाक जाय तशें हाडूंक नासलें. तेजेर फक्त आयस मारून तें हाडलेलें आनी इट वॉज अनहायजिनीक आनी तेजो कॉस्ट जावन आसा 1,30,000 आनी FDAन रोखडेंच हें सगळें चिकन जें आहा तें सद्या डिस्पोज केल्लें आसा आनी जी कारवाई 2 गाडयो ज्यो आहा त्यो टेस्ट केल्ल्यो आसा आनी त्याच प्रमाणे जे एक्यूज आहा तेंचेर सद्या जी आहा ती कारवाई चालू आसा. अशाच पद्दतीन म्हाका दिसता हे FDA वॉच धरून आसा की कारण जे गोंया भायल्यान जे मास येता ताजेर ह्या पद्दतीन सद्या तेंच्यो ज्यो रेड्स आहा ज्यो चालूच आसा. स्टुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू. डिसेंबर 2025 मेरेन नवें ड्राफ्ट खेळा धोरण नवो खेळा संचालक सांगता. गोंय आजूय 2009चे खेळा धोरणाचेर चलता. 16 वर्सां तेंच धोरण आतां खंय बदलूं जाय. नव्या धोरणाचेर काम जातलें. नॅशनल गेम्साच्यो सुविधा खंय संघटनाक वापरूंक दितले. डिसेंबर 2025 मेरेन नवे ड्राफ्ट खेळा धोरण SSGचो संचालक अजय गावडे उलयलो. जी खेल पॉलिसी आसा आमची जी गोवा स्टेट पॉलिसी आसा स्पोर्ट्साची तितून पूण ऑलमोस्ट 16 वर्सां पयलीं आमी ती पॉलिसी तयार केल्ली आनी ताच्या नंतर खूब कितें घडलां, खूब कितें गोश्टी बदल जाल्यात रुल्जान रेग्युलेशनान. सो तो आनी ताजो एक आस्पाव घेवन स्टेक होल्डर्सांक घेवन असोसिएशन्स म्हणात, एक्सपर्ट्स इन द फिल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, तुमचे सारके जाणकार जे मिडियांनी खुबशे जाणकार बरे आसा जे स्पोर्ट्सा बद्दल तांकां म्हायती आसा अशा लोकांचे एक सगळे विचार सजेशन्स घेवन स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 लॉन्च करपाची जो म्हाजें स्वप्न फाटीं आशिल्लें तें आतां ह्या वर्सा बाय डिसेंबर ऑर बिफोर डिसेंबर स्टेट वील हॅव इट्स ओन
स्टेट पॉलिसी फॉर स्पोर्ट्स 2025 आमी म्हणूं येता. इट वील बी बेस्ड ऑन जी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान आपली स्पोर्ट्स पॉलिसी रिलीज केल्या ताच्या आधाराचेर आसतली. नॅशनल गेम्साक हाडिल्ले वस्तू असोसिएशनाक वापरून दिता वा खंय खेळा खातें वापरतले. इक्विपमेंट आसा ते इक्विपमेंट कशे तरेन दिवं येता असोसिएशनाक आनी तांणी तो कसो वापर करपाक जाय हाजेर एक पॉलिसी करपाची तयारी म्हणजे आसा. दॅट इज लिगेसी प्लॅन. तो जाल्यार म्हाका दिसता आमी मॅनेजमेंट बरें जातलें. नाल्यार तें खंय तरी कोणाक दिलें आनी तें मागीर तेजो आता पतो कांय ना आनी ते आमकां जाय तेन्ना मेळना जाल्यार तें बरोबर जावचें. अजुनूय काही जशे इक्विपमेंट आसा जे दिले ना 2 वर्सां जालीं अजुनूय काही इक्विपमेंट आसा ते तशेंच आसा. सो तेजो पाड जावचे पेक्षा ते वापर जावपाक जाय. असोसिएशनाक म्हण कोचिसांक म्हण किंवा एज अ डिपार्टमेंट तेजो वापर जायना जाल्यार ते पिड्ड्यार जातले. So immediately within next 15 days we'll ensure that all the equipment which are used for national games are either given to associations for usage or we make use of them. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. गोंयांत वॉटर मेट्रो प्रकल्प हाडपाचो सरकाराचो यत्न. प्रकल्प कशे तरेन जावंक शकता ताची पळोवणी करूंक केरळाच्या कोचींतल्यान टॅक्निकल टीम गोंयांत. गोंयच्या टुरिजमाक नेट म्हूण न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयला. गोंयच्या वॉटर कनेक्टिविटी विशीं टिमी खंय पॉझिटिव्ह आसात. गोंयान भितर कशे प्रमाणे आमी एक्सप्लोर करपाचें हाव टू गो अबाउट. दे हॅव कम फॉर इन्स्पेक्शन अँड दे वील गिव देअर feasibility report, technical report. They will give them even they will prepare the DPR. आणि 3 दीस ते आसतले आणि थरो स्टडी करतले आमचे गोवन जे नॅव्हिगेबल रूट्स आसात आणि कशा प्रकारे आमचो वॉटर मेट्रो जावपाक शकता. सो गोवा इज वन अमॉंग्स द forefront for having this kind of project. They have found the water is very good for implementing. This is the best state for implementing this kind of projects. आता आम्ही पळयतले ते कितें हातून भितर ट्रॅफिक कितले जाता, खंय कशे पॅसेंजर्स जातले, ते वायबल आसा काय ना, ते अफोर्डेबल आसा काय ना, हांगा आमचे कार्बन फुटप्रिंट्स कितले जातात, हाऊ वूड बी सेव द एनवायरमेंट. सो देर आर सो मेनी आस्पेक्ट्स हाऊ द टुरिजम फ्लो विल हॅपन. फिजिबिलिटी रिपोर्टाक भितर कितें आसा, कितले ट्रॅफिक आसतले, कितले पॅसेंजर आसतले, कितले इन्व्हेस्टमेंट आसतले आनी कितले आमची रिकवरी आसतली, रेव्हेन्यू कितलो आसतलो, हाचो एक मेळ बसून ते परत एक फावटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दितले. GCAचे वेंचणुकेंत 2 पॅनलां. वेंचणुकेक उमेदवारीक आज निमाणो दीस आशिल्लो. दोनूय पॅनल जिखपाचेर ठाम. एक पॅनल रोहन देसायाचें, दुसरें चेतन देसाय, अकबर मुल्ला आनी विनोद फडकेचें. सचिवाच्या पोस्टाक हेमंत आंगले उमेदवार. आमी आज जो पॅनल परिवर्तन पॅनल आनी जो आमचो विजन आसा, पॉझिटिव्ह वे आसा, मुखारलो मोग आसा, तो घडोवन बरे तरेन येतलो आनी आमचो क्लबांचो साथ लागतलो. आनी आमकां आशा आसा रोहनबाब देसाय मुखार काल सुद्दां व्हडलो इन्सिडेंट जालो आनी आमी मेजॉरिटी रावन आज तेका BCCIक धाडलो. म्हाका क्रिकेटीचो भरपूर अनुभव आसा. आमी जो संघर्श आनी स्ट्रगल केला आयुश्यान तेन्ना इयर्स बॅक, रक्ताचो घाम करून सोडला आनी तशेंच हे बाकीचे आसा पळय ते स्टेट लेवल प्लेयर्स ते बरे पैकी क्रिकेट खेळ्ळा. क्रिकेटर आसा ते सगळे आमचे पॅनलाचे बऱ्या तरेन क्रिकेट फुडें व्हरपाक सोदता. I am the secretary. If I am elected, then whoever comes, either Mahesh Desai comes or Mahesh Khandolkar comes, we can work together for the betterment of the Goan cricket, in fact. हे न्यूज बुलेटिन इतल्यार सोंपता. न्यूज बुलेटिन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले एंटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणांत हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.